हे उदक केन्ना येयलें तुका कितल्यांक भरल्यान आता हे आता 8-10 दीस जाले आता 10 दीस जाले उदीक भरता पावस येयलो की बुडटा आणि कितले हेवी पावस येयल्यारूच बुडटा काय बारीक पावसान बारीक पावस येता बुडटा जाता एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम जालो तो मातसो आमकां सांग कितके दीस जाले 10 दीस जाले आयला 10वे दीस पावस पडत पासून बुडटा अशा आणि उदक कितके येता घरान येता तुमच्या इतल्या पळय पावस याचे सपणाक पावस आहे ते सपणा पळय ते पावता आता तू हांगा कितली वर्सां जाली रावता आमकां 67 वर्सां जाली हय तू हांगा रावता पूण तुका अशें केन्नाच जावना केन्नाच जावंक ना आमकां तेन्ना तळी आसले हांगा सगळे उदीक बी सगळे तळे वयताले आनी कांयच नासलें हांगासर सारकें सुकें पाडे बी बांदताले बरें हांगा पूण आता हे म्हाका जावपाक कारण कितें तुका आता हे घरान उदक भरपाक घरान उदक घेवपाक आमची खळी जी आसा पळय ती ब्लॉक जाल्या गटरीचो प्रोजेक्ट गेला ना कचरो गेला कितें गेला आनी खंय ओपन ते ओपन ना ते अशें पटपट भायर सरता उदीक आपली हेच्या व्हडले ऑफिस आहा पळय ते पंचायत ते आता वचून पळोवन येयला तेचो पळय उदक येता बरें सकाळी उदक दिन भरले घरान तुज्या इतल्याक पण भरले घरान पावोंक नासले जर आनी बरो पावस पडटा घरान पावंक शकता ते बाजारान पळय उदीक भरला ते तुमकां आता तेंच्यांनी कोणे एश्युरन्स दिला हे जातले क्लियर जातले म्हणून हांगासर मेयर येयल्लो मेयर हांगा येवना पूण तो गेटी कडेन येवन पळोवन गेला तो सांगपाक लागलो कितें कर काम चालू आसा पूण करता म्हणपाक ओके